सध्या बाजारात म्हारगायन इतकी उंची गाठल्या की वचत त्यो वस्तू खंयच्यो वस्तू असो त्यो डेलीच्या डेली म्हारग जात आसा. आतां भाजयेचें जर हें घेतलें जाल्यार सध्या पावसाचे दीस आहा आनी बाजारान भाजी इतली म्हारग जाल्ली आहा. सगळ्योच भाजयो टमाटा ते 70 ते 80 रुपयांचे पावले. कांदो तसोच 50 रुपया 45 रुपया ते 42 रुपया असो दर आहा. बटाटूय तसोच आहा 42 रुपया ते 45 रुपया आहा. आतां आयज आमी मेनली म्हणजे हॉर्टिकल्चर ते आउटलेट आहा थंय गेले. तेंचे कडेन आयज टमाटांची रेट आहा ते 56 रुपीज आहा. मागीर गोवा बागायतदारान 63 रुपीज आहा. आनी मार्केटान बाजारान भोवले तेन्ना टमाटांची रेट 70 रुपया, एकी कडेन 75 रुपया 80 रुपया अशी रेट चालू आहा. दुसरे कांदोय बीन तशेंच 40 रुपया 42 रुपया अशें म्हणजे डिफरंट रेट पासून अशी आहा. हॉर्टिकल्चरान वेगळी रेट आसा, मागीर बागायतदाराची रेट वेगळी आसा आनी मार्केटांची वेगळी आसा. दुसरे बाकीच्यो वस्तू घेतल्यो जाल्यार बाजारांत भेंडे पासून घेतलेले भेंडे 45 ते 50 रुपयान. हितून हॉर्टिकल्चरान 40 आनी 42 रुपयान तशी रेट आसा. तशेंच वालपापडी जर बाजारान गेलो जाल्यार 100-120 रुपयान आसा. बाकीचे सगळे जर भेंडे घेतले जाल्यार 80 रुपया, वांयगी 80 रुपया, गाजर 80 रुपया, मिरची 75 रुपया अशी रेट आसा. आनी बागायतदारान ती रेट घेतली, हॉर्टिकल्चरान घेतली आनी म्हापसा मार्केटांनी वचून बी सगळे घेतली. त्याच बरोबर आतां पावसांचे दीस आहा आनी गांवठी लोक जे आहा गोंयकार ते गांवठी भाजी सोदतात. आनी गांवठी भाजी म्हणजे ताळकाळो, मागीर तांबडी भाजी, कुड्डू, मागीर बारीक बारीक अश्यो ज्यो पालेभाज्यो आहा, वालींची पालेभाजी ह्योय बीन आहा. बाजारान ती पासून रेट आहा. ह्यो पासून मोळे 50 रुपयान 4 मोळे, तांबडे भाजयेचे 50 रुपयान 5 मोळे, मागीर ताळखळ्याचो तो वांटो 20 रुपयान वांटो, मागीर सुबेस असो जाल्यार 50. भेंडे 80, वांयगी 80, काकडी 60, 50, घोसाळी 80, 100, बीन्स 160 रुपये किलो, 160, 140, चिटकी 80, 100, वाली 80 रुपये 60 रुपये आणि आले 200 रुपये 180 रुपये, कॅबेज 60 रुपये किलो, बीट 50, 60, गाजर 60 रुपये 80 रुपये म्हणजे वेगवेगळे रेट आसा. मिरची पाव 120, 100, लसूण 280, 220 खूप व्हरायटीज आसा. 300 रुपया रेट डेली वयर सकयल जाता. डेली वयर सकयल जाता रेट. पूण सध्या म्हारग आहा काय आता वाडला रेट. तरी हांगा मातशी गोंयार बरें जावपाचें. जशी भायर 100 रुपये आसा आमी 100-80 रुपये घालता. मॅडम सगळं सालाटाचे हे सगळं आता वेगळी भाजी दिसता. इंग्लीश खंयची ही? नाशिक. नाशिकच्यान. आता रेट कशी कितें आहा तेंची? रेट हाय असतं केन्ना हाय असतं, केन्ना किलो देंवता. आज ह्या दिसांनी म्हारग आहा. हितून टमाट आहा पळय बारीक ती कशी? ती 80 रुपये पॅकेट. अशी पाव किलो. आनी किलो? किलो 300. 300 रुपये. आनी बाकी हे ते कॅप्सिकॉम बी कलरींग आहा पळय ते 300 रुपये किलो. ते 250 रुपये किलो. कितें हेंकां कितें म्हणटा? दुखणी. कोणी आले कशें किलो? आता 160 रुपीज के जी. आनी लसूण? लसूण 200 या 250. बाकीचे आयटम कशे कितें आहा? कांदे बटाटा? टमाटा कमी आहे, 60 झाले आता, कमी झाले. कांदे आहे रे, कांदे क्वालिटीचे उपरांत आहा तुका 40 50. हा पावसान मागीर माल शॉर्ट येता रे, माल पिड्यार शेड जाता ते म्हणून मागीर म्हारग जाता. कमी काय ना. ह्या वर्स पण बरें आहे, रेटी इतले म्हारग ना ह्या वर्स. म्हणजे पूण रेट वयर सकयल जाता. वयर सकयल जाता आता ओके रेट इतली म्हारग बी ना. करू खूप म्हारग आले, टमाटे पण वाढले ह्या वर्स काय माहिती.